लोकांचो प्रोटेस्ट आसा ही तुमची जमीन सांबाळपा खातीर जे लिडर्स हांगा उपस्थित आसा जे उलयल्यात त्यांचे हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि हांव ह्या मेळ सावरीच्या IIT प्रोजेक्टाचो हांव अभिनंदन करता। तुम्ही म्हणटले हांव IIT प्रोजेक्टाचे अभिनंदन कित्याक करता? उद्देश एकूच की ह्या IITच्या प्रोजेक्टान तुमकां सगळ्यांक एकठांय हाडले, तुमकां सगळ्यांक जागृती केली, तुमच्या भितर शक्ती हाडली। कारण आयज एक्झॅक्टली 3 महिने 3 दीस जातात। 8 जुलयाक ह्याच मंडपात 3 जण प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक सोदताले, तांकां पुलीस येवन अरेस्ट करतात। याद जाता ती घटना? म्हाका दिसता 8 जुलयाक 3 जाणांक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक हांगा दडपशाही वा विश्वजीत राणेची जी दादागिरी आशिल्ली, तो दादागिरीचो जो भंय आशिल्लो 70 गांवांक, त्या भयाच्या वातावरणात पुलिसांक बावली कशी यूज केली वतात आणि पुलिसाच्या दडपशाही काढून जी लोकां भितर एक दहशत निर्माण जाल्ली आशिल्ली 70 तालुक्याच्या लोकांक, त्या 8 जुलयाक ज्या प्रेस कॉन्फरन्स म्हणजे हांवें खंयच आयकना, आख्ख्या जगाक प्रेस कॉन्फरन्स कोण घेता म्हणून हो गुन्हो जाता आणि ताका अरेस्ट करतात पुलीस येवन दादागिरी करून। आणि त्याचे नंतर गोंयभरचे लोक तुमच्या मेळावळीच्या प्रोजेक्टाक जो ओपोज करता तो आवाज अख्खे गोंयभर पावता, अख्खे देशभर पावता। 8 तारखेक रातचे हांवें DGPक, गोंयच्या पुलिसांक आणि गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आणि विश्वजीत राणेक हांवें चॅलेंज दिली की त्याच जाग्यार येवन दुसरे दीस टायम डिक्लेअर केलो 4 हांव प्रेस कॉन्फरन्साक घेता, तुमकां जर कापास्ताद आसा म्हाका अरेस्ट करून दाखयात म्हणून। आमी 9 जुलयाक हांगा आयले, प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, तेन्ना तुमचे तोंडार थोड्यांचे भंय दिसतालो, कारण परत आयजूय बी येतले काय म्हणून पुलीस। थोड्यां भितर भंय नाशिल्लो, पूण आमची जमीन, आमचे कुटुंब, आमचे परिवार आणि मुखाली येता त्यो पिढी हेची जबाबदारी तुमच्या दोळ्यांनी दिसताली। आणि थोडे जवळजवळ 15-20 जाण आमचे बरोबर येवन त्या दीस जॉईन जाले बिनासतना। 3 महिने 3 दिसां भितर येदे व्हडले परिवर्तन जाता आणि हेचे सगळे श्रेय पयलीं म्हणजे विश्वजीत राणेक दिता हांव। ती लोकांक चॅलेंज केली, थंय हांगा येवन पुलिसांक धाडून अरेस्ट करपाक। 24 वरां भितर तेच पुलीस धाडस जायना जाल्यार हांगा येवन प्रेस कॉन्फरन्स आमी जे घेतात, तुमी आमचे बरोबर रावतात, एक पुलीस कॉन्स्टेबल सुद्दां हांगा येना, फक्त CID येयले 2 जाण आणि ते बाबडे जावन येयले, आमी बाबा ना आमी आसा तुमचे बरोबर हेही सांगताले। म्हणजे पुलिसां भितर सुद्दां तुमचे खातीर पुकळो आसा। ते भिता कोणाक? विश्वजीत राणे, ते कारण पावर तेजे कडेन आसा। कसलो पावर? पुलिसांक ट्रान्सफर करपाचो। कोण गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा तांकां ट्रान्सफर करपाचे, कोणाक धमकी दिवपाची, पूण हो तूं गांव ट्रान्सफर करपाक शकना, आख्या गांवच्या लोकांक तूं ट्रान्सफर करपाक शकना। ही आयज शक्ती तुमचे भितर आयिल्ली आसा, त्या खातीर हांवें IIT प्रोजेक्टाचे अभिनंदन केले। आयज हांव राजेश गांवकाराचे डिटेल हे आयकले, अभ्यासपूर्वक सामको अभ्यास आसा, आणि ताणें सविस्तर माहिती दिली ह्या जमनीच्या प्रोजेक्टा बद्दल, ह्या तुमची जमनीची मालकी बद्दल। ते आमकां सगळ्यांक लोक फटयत येयल्यात, बहुजन समाजाक सगळे फटयत येयल्ले आसात आणि एक दहशत निर्माण करून आमचेर तेणी सदांच राज्य केल्लें आसा। ही ठिणगी जी मेळावळीच्या गांवांक पेटल्यात, ही ठिणगी आख्ख्या 70क पावतली आणि विश्वजीत राणेची दशा येता त्या इलेक्शनाक किती जातली त्या विश्वजीत राणे ह्या मेळावळीच्या प्रोजेक्टामध्ये कळटा। विश्वजीत राणे आणि प्रमोद सावंत थंय जाय थंय ते पार्टनर जातात आणि जाय थंय झगडटात। जेंका तांकां कन्व्हिनियन्स आसा ते दोगूय पार्टनर जातात। ह्या प्रोजेक्टांक, IITच्या प्रोजेक्टांक प्रमोद सावंत आणि विश्वजीत राणे हे दोगूय पार्टनर आसात। बाकीचे जंय कोणाक कमिशन मेळटा त्या थंय ते झगडटात। तेंगेली झगडी लोकां खातीर न्ही, तेंची दोगांयची झगडी आसा ती पावराची आणि पैसे कोणाक चड मेळटा ते।
कारण हे दोगूय भ्रष्टाचारी, दोगूय करप आणि दोगांचेय लक्ष जमनीचेर आसा, लोकांचेर ना. सो आमकां कसले राजकारणी जाय, जे लोकांचे लक्ष, राजकारण्याचे लक्ष, मुख्यमंत्र्याचे लक्ष लोकांचेर आसता, जमनीचेर न्ही. कारण हांकां करप्शन आनी करप्शन, हांकां लोकांचे हे ना, लोकशाही हांकां पळोवन गेल्ले ना, लोक आंदोलनाचे कांयच ना. म्हाका दिसता ह्या बीजेपीच्या राज्यांक मेळावली हो एक उदाहरण जातलें गोंयभर. म्हाका खुबशे फोन येतात लोकांचे, आनी त्या 70ची न्ही, सालसेता साकून येतात, काणकोण साकून येतात, पेडणे साकून येतात. अरे तुम्ही बीन मेळावलीच्या लढ्यांक पाठिंबो दिवपाक जाय, तुमच्या पक्षान तेजे बरोबर रावपाक जाय. कारण आमकां चिंता आसा, ही फक्त मेळावलीची जमनीची न्ही. हे सक्सेसफूल जाले जाल्यार हेच ते प्रत्येक गांवांत करतले आनी प्रत्येक गांवची जमीन हडप करतली. आनी हो भंय आयज गोंयभर निर्माण जाल्लो आसा. आनी तांकां त्या खातीर सगळ्यांक तुमकां शाबासकी दिता. ज्या तरेन तुमची बायलां रस्त्यार येतात, ज्या तरेन तुम्ही पुलिसांक न भिता पुलिसांक अरेस्ट जावपाक सुद्दां तयार जातात, म्हाका दिसता ती ताकद आयज गोंयभर तुमचे आकर्शीत करता आनी गोंयभर साकून तुमचो पाठिंबो येता. आनी त्या खातीर आयज हांव आयिल्लो आसा. हांव एक काँग्रेस पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून न्ही, तर ह्या गोंयचो एक नागरीक, आनी गोंयचो नागरीक म्हणून म्हाका गोंयची खंयचीय जमीन, ती जावं 70 तालुक्यांक, ती जावं पेडणे तालुक्यांक, ती जावं मोल्यां, ती जावं जंय डबल ट्रॅकिंगाक जमीन वयता थंय खंय जंय आमचो जमनीचेर हल्लो जातलो, आमच्या निसर्गाचेर हल्लो जातलो, थंय म्हाका दिसता लोकां बरोबर आमी रावतले. कारण काँग्रेस पक्षांनी खूब तेंप राज्य केलां गोंयांत. काँग्रेस पार्टीनी खूब फावटी प्रोजेक्ट हाडले, पूण जो प्रोजेक्टाक लोकां कडल्यान विरोध जालो, काँग्रेस पार्टीचे लिडर चड करून प्रताप सिंग राणे लोकां मुखार बावगले, दिगंबर कामत लोकां मुखार बावगलो, आमचे जे मुख्यमंत्री जावन गेले लोकां मुखार बावगले. नायलन 66 प्रोजेक्टाचे एक्झाम्पल आसा. रिजनल प्लॅन, लोकांच्या जमनी खातीर विरोध केलो, रिजनल प्लॅन आमी आमच्या सरकारान तेन्ना स्क्रॅप केलो, लोकां मुखार आमी बावगले. SEZ प्रोजेक्ट हो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो, काँग्रेसाचो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक आशिल्लो, पूण जेन्ना लोकांनी विरोध केलो SEZाक, गोंय हे एकमेव राज्य आसा, हो प्रोजेक्ट आमी विड्रॉ केलो. कारण आमी लोकांचे आयकतात, लोकां मुखार बावगतात. पूण ह्या बीजेपीच्या दुष्ट सरकाराक लोकांचे पडलेले ना, तांकां फक्त इंडस्ट्रियलिस्टांचे पडना, क्रोनी कॅपिटलिस्ट तांकां कशें प्रमोट करप, त्या खातीर आयज 3 बिलां हाडल्यात त्यांनी शेतकऱ्यांक काबार करपाक. ते शेतकऱ्यांक एक भशेन काबार करतात आनी विश्वजीत राणे आनी प्रमोद सावंत शेतकऱ्यांक दुसरे भशेन हांगसरल्यान हे करतात. उदरचो राजेश गांवकारान सांगलें काजूचे कशें केले ते. एक फॅक्टरी त्यांची लागींच्याची 70 फॅक्टरी एक येता काजूची, ताका 60-70 रुपयान भाव मेळचो म्हणून हो काजूचो दर त्यांनी उडयलो. MSP आमी वाडोवपाची मागली. गेले ते पावटी काजू कितले विकले तुमी? 180 रुपया 190 रुपया मेळ्ळा सगळ्यांक. हे गेले 4-5 वर्सां काजूचो रेट चडलो न्ही. ह्याही पावटी सगळ्यांनी धरलें की ह्याही पावटी आमचें उत्पादन जें आसा आमकां 160, 170, 180 रेट मेळटलो. पूण शेवट काजू कितल्या विकपा पडलो? 60 रुपयान, 70 रुपयान, 80 रुपयान. गोवा भागीदारान तेच केलें आनी थंय MSP ना. आजूय बी ना नवे कायदे येयल्यात, तितूंतल्यानय MSP काडपाचो त्यांचो प्रयत्न आसा. सो आमी तुमचे बरोबर ठामपणे आसात. जंय जंय तुमचे आंदोलन आसतले, आमचे बाकीचे दशरथ, रणजीत, जावं बाकीचे आमची महिलाची अध्यक्ष रोशन, ही सगळी तुमचे बरोबर आसात, तुमचे बरोबर रेस्ट जावपाक आसात. आंदोलन हे मेळावे पुरते आमी मर्यादीत न दवरता आमी हे आंदोलन मुखार व्हरया. पणजे एक आझाद मैदानाचेर सगळे गोंयच्या लोकांचो सपोर्ट तुमकां आसा अशें एक आमी आझाद मैदानाचेर एक बरी भव्य अशी एक सभा घेवया. आनी जर हे सरकार कुड्डो, भेड्डो आनी भैरो जर जाल्लो आसा, पणजे वचून त्यांच्या कानाकडेन सांगया की हो मेळावलीचो प्रोजेक्ट हो लोकांचो विरोध आसा. त्या विरोध करपाक आयज आमी आझाद मैदानाचेर येयल्ले आसात. तुम्ही हे आयकयात. बेगीनचे बेगीन हो मेळावलीचो IIT प्रोजेक्ट विरोध बंद करात. आमी IITचो प्रोजेक्ट विरोध करपाक हांगा ना. हांव तो स्टँड क्लियर करता. IIT आमकां जाय, पूण IIT खंय जाय जंय जमीन, झाडां, वनां, जंय वनस्पती आसा, जंय जनावरां आसात, जंय शेती पिकयतात, जंय लोक डिपेंड आसात, त्या जमनीर आमकां IIT नाका. IIT करपाक SEZची जमीन
सरकारान परत घेतलेली आसा कितलोसोच आसा जमीन. हेचे पयलीं हांवें सरकाराक सांगला हांगा लोकांच्या तुम्ही IIT प्रोजेक्ट बांदनाकात. त्या हो प्रोजेक्ट जंय जमीन घेतलेली आसा ऑलरेडी त्या जमनीर दियात जंय झाड संपत्ती मारपाक मेळना, जंय वनस्पतीक तुम्ही त्रास करता, शेतकऱ्यांक काबार जायना थंय तुम्ही रयात. ह्या दुष्ट सरकारान कितें वयता आमचो चीफ मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत तेकाय आमचो मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे ज्या ह्या राज्यांत सगळ्यांत चड वर्सां काम तेणी केली मुख्यमंत्री म्हणून आणि ताणें सदांच निसर्गाक प्रेम केला, शेतीक प्रेम केला. त्या प्रतापसिंग राणे कडेन कन्सल्ट करपाक सुद्धा हांकां वेळ ना. त्याचो स्वताचो पुत्र दुःख दिसता विश्वजीत राणे हेका आपल्या बापायक सोसून बाबा ह्या प्रोजेक्टा उपस तेजे सोल्युशन कितें विचारपाक टायम ना. प्रतापसिंग राणेन पयर म्हाका फोन केला, मुद्दम सांगता हांव तुमकां. ताणें स्पश्टपणे सांगला की काँग्रेस पार्टीन जो स्टँड घेतला बरो आसा, आपुणूय तुमकां सपोर्ट करता, मेळावली हो प्रोजेक्ट जावपाक जायना म्हणून. आणि तू जाहीर कर सरकाराक जर जाय आपूण दुसरी जमीन सुद्धा उपलब्ध करून दिवपाची आपली तयारी आसा. पूण सरकारा कडेन आपल्या कडेन उलोवनी, आपल्याकडे अनुभव आसा. 70 जर प्रोजेक्ट जाय 70 दुसरी जमीन दिवया जंय शेतकऱ्यांक त्रास जावचे ना, जंय फॉरेस्टाक त्रास जावचे ना, जंय जनावरांक त्रास जावचे ना अशी जमीन पळोवया. आणि ताणें आपूण फुडाकार घेवपाची तयारी दाखयल्या. पूण ह्या सरकाराक ह्या जमनीचे जे लोकांनी ऑलरेडी डील केल्ले आसा, ऑलरेडी कोट्यांनी रुपयाचे डील ह्या सरकाराच्या मुख्यमंत्र्यान आणि ह्या वागाच्या तुमच्या आमदारान केल्ले आसा. त्या खातीरूच तांकां हो प्रोजेक्ट हांगाच जाय, दुसरे कडेन नाका. पूण सरकाराक हांव शिटकावून दिवपाक सोदतां, आमी खंयच्याय पातळीर वचपाक तयार आसा. पूण हांगा हो IIT प्रोजेक्ट जावचो ना हेची जतनाय काँग्रेस पक्ष घेतली आणि काँग्रेस पक्ष तुमचे बरोबर रावतली. हांव परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता, कारण तुम्ही धाडस घेऊन मुखार सरलेले आसा. ही लढाई आणि खूप लढपाची आसा. ह्या लढाईक आनीकूय लांब वचपाची गरज आसा. तुम्ही एकवट दवरात, जो एकवट दवरला तुमकां फोडपाचे प्रयत्न करतले, पुलिसाचे दबाव हाडटले, तुमचे खूप तरेचो दबाव वेगळे वेगळे तरेन हाडटले. थोड्यांक पयशे दितले येवन, थोड्याच्या दारांनी बेगाय पावतली. दक्षता घेवन रावयात. पयशे येतात त्या पयशे ते कितें करपाचें तें हांव सांगना, कारण शेवट पयशे. पूण विश्वजीत राणेक तुमकां विकनाकात, ह्या मुख्यमंत्र्याक तुम्ही विकनाकात. म्हाका खबर आसा मुख्यमंत्र्यान आनी विश्वजीत राणेन खुबशे लोकांक फोडपाचे प्रयत्न केल्यात. खुबशे लोकांनी तेंचे बरोबर प्रायव्हेट मिटिंगय केल्ली आसा, हांव नांव घेयना कोणाची. ऑलरेडी तेणें आपोवन हाडून हें दिल्या, तूं कितें जाय तें सांग, आंकडो सांग, पूण तूं फाटीं सर. पूण त्या मनशांनी ताका सांगलें आमी लोकां बरोबर आसात आनी आमकां ह्या जनरेशनाक न्ही, आमचे मुखाल्ले जनरेशन आमकां ब्लेम करतले जे जन्मा येवपा आसात. त्यांच्या खातीर ही आमकां जमीन जाय आनी आमी रावतली. हांव तेंचें अभिनंदन करता ज्या लोकांनी मुख्यमंत्र्याक सुद्धा धाडसपणे सांगले की आमी ह्या प्रोजेक्टा बरोबर ओपोज करपा लोकां बरोबर रावतले म्हणून. देव बरें.